Pranam tuka sum. Page number 24, A25. Pranam tuka somiya, vandan tuka daniya, sarga prithvicha rasnara. ठाकुर तुझी दातय, जीवी तुझे लाभय, देवा आमच्या ठाकूरदारा. मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टी संगी, तू म्हूण सर्वेश्वर घरी. वर्णूक आमच्यान जायना, पृथ्वी तुझी वरती, कशिका तुझी कीर्ती. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सर्गा पृथ्वीचा दर्शनारा. तुझी दातय, जीवी तुझे लाभय, देवा आमच्या ठाकूरदारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे असो. तुमच्या सवे असो. मोगाच्यानो आयताराच्या या पवित्र दिसा एकूटाम जावन सोम्याच्या जेवणात वांटेली जावंक आमी सोम्याचे वेदी बोवारी जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां पयल्या ते उदार मनाची जावंक आपोवणे दिता. देव आमचे ते उदार जाला आनी ताच्या उदारपणान आमकां जायते ताणें केलां. ताच्या उदारपणाक आमी अर्घ दितना आमी पयल्या ते उदार जावंक आनी आमचे ते आशिल्लो दुडू वेळ सकत देणी पयल्या ते वांटून घेवंक शिकया. हे चिंताप मतीन दवर एका मनाची आनी एका काळजाची जावन हे बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. मोगाच्या भाऊ भयणो, आयताराचो दीस वर्सामदल्या साद्या काळाच्या 17व्या आयताराची देवस्तुती आमी चलयता आसतना आयच्या दिसाच्या देवस्तुतेचो संदेश आमी आतांच आयकलो. सोमियाच्या जिवंतपणाचो दीस भाग्यवंतपणी सांबाळूंक आमकां देव आपोवणें दिता. ह्या मिसाक आयची तेसावां हे परी आसात. मेळ्ळेल्या उपकारांक अर्घ जावन अनिल डिसोजा तलपाडी अर्घामीस दिता. लिडिया रोड्रिगस निड्डोडी अर्घामीस दिता. मिशेल कास्तेलिनो मुंबई अर्घामीस. जॉस्पिन मेंडोन्सा मुंबई अर्घामीस. विल्मा पायस बेंगळुरू अर्घामीस दिता. आणि त्याच प्रमाणे आयच्या दिसा गारेथ हार्डी आणि जो मिनेजस देवादीन जॉन मिनेजस हाच्या उडासाक इंग्लंड हाच्या उडासाक आयच्या दिसा आमच्या आसऱ्याच्या निवासींक ब्रेकफास्ट दान दितात. त्याच प्रमाणे संतन मास्करेनस बेंगलोर हाच्या 80 वर्साच्या जल्म दिसा संदर्भार आमच्या आसऱ्याच्या निवासींक ती जेवण दान दितात. ह्या सर्व त्या सवा खातीर आमी मागया आनी प्रत्येक जावन संतन मास्करेनस हाच्या जल्म दिसा संदर्भार ताका आमी संतोष भरीत जल्म दीस मागता. आणि त्याच प्रमाणे
देव ताका आज आनी मुखल्या दिसांनी बरी भलायकी आनी तशेंच मोतीचें समाधान दिव म्हणून आमी मागता आसतना ताच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांकी देव बऱ्या भलायकेन आनी तशेंच सर वायट तावून निवारून तांकां सांबाळून दी आनी तांच्या कुटुंबांत संतोष समाधान राज करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया आनी हांगासर आमी आश्रयाचे निवासी मागता. डिवायन वर्ड TV मार्फत आमी सबार जाणां ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन आसा. एकामेका पळयना जावं पुरो पूण जायतीं जाणां आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन आसा. आमच्या गरजां खातीर आमी देवा लागीं मागता आसतना आनी आमकां मेळिल्ल्या उपकारांक देवाक अर्गां दिता आसतना आमी मागया आमच्या मागण्याची गरज आसलेल्या सर्व भावा भयणीं खातीर देवाची काकुळतू आनी दया तांकां फावो जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया. सांगता म्हणया हांव पातकी सर पगवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्पर देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krista takut Krista takut Sumia takut Sumia takut देवा मुसरी आणि शांतीताच्या संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राजा सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या चोर वैभवापासून आम्ही तुका मागता सोफियाचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकला सुता सोफिया देवा देवाचे चिडे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या कोसलाय आमचे माने मानून घे तिच्या कोवितज्ञासाठी देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकच गोरी एकच ईश्वर एकच परमेश्वर आमेन आमेन आमेन
प्रार्थुया. देवा, तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळताय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकच मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकूळ तूं आमकां दाखय. आनी आतांच तावन आमचें काळीज सदां काळ बाळतल्या देण्याचेर दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय. आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वसाप. त्या दिसांनी बा आलशालीच्या तावन कोण एक लोक मनीस प्रथम फळ असो उंडो बारले 20 बोकऱ्यो आनी दानी असो कणश्यो घेवन देवाच्या मनशा एलिशाक दिवंक आयलो. ते लोकांक खावंक दी म्हणलें एलिशान. पूण ताच्या सेवकान जाप दिली, 100 लोकांक हे कितें म्हूण हांवें म्हणचें. एलिशान परत्यान दामून म्हणलें, ते लोकांक खावंक दी, कित्याक सरस्पर अशें म्हणटा, ती खाताली आनी थोडे सडीत उरताले. ते सगळे तांकां वाडले आनी खावंक जाताच सरस्परान सांगले प्रमाणे सडीत उरले. देवाचे उतारे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजो हात उसोन सरस्परा तूं आमकां दादोशी करताय. तुजो हात उसोन सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करताय. सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गाताले. तुजे भक्त तुका दिन वचतले. तुजे रजोडकायेचे महिमा वखणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्या ते नावाडटले. श्लोक. तुजो हात उसोन सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करताय. सरसनाचे दोळे तुजेर आसात आनी तूं वेळा वेळार तसो ग्रास दिताय. तुजो हात तूं उदारपणी उसोन धरताय आनी सगळ्या रसनाक दादोशी करताय. श्लोक. तुजो हात उसोन सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करताय. सरस्पराच्यो वाटो सगळोच नितिवंत. सर आपल्या करण्यांनी तो दयाल. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक सरस्पर लागींच आसा. श्लोक. तुजो हात उसोन सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करताय. सांग पावलोन एफेस घरां बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भाव भयणीनो, सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थितां. देवान दिल्ल्या आपोवण्या फोव जाल्ली तुमची जिणी जावं सदांच ल्हानवीक, बळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचेर चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायलात. एकामेकांतय समाधानान जियोन वो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यान एकूच बरवसो तुमी समेस्तांनी पळोवच्या तुमी सकट एकूच कूड जाल्यात. एकूच पवित्र आत्मो तुमकां लाभलो. तुमकां समेस्तांक आसा एकूच सोमी, एकूच बावड, एकूच पवित्रस्थान, एकूच देव. तो एकलोच समेस्तांचो बाप. सक्तम प्रास तो व्हरतो. तो सर्वमुखांत वावरता आनी समेस्तांतय जियेता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. व्हड एक प्रवादी आमचे मध्ये उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. Serves por तुमचे सोभे आसो.
तुमच्या सवे असो. जुवां बरमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरन पेले तडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नांव आसलें. पिडेस्तांक ताणें गूण केल्ली असर्या पळयल्ल्या लोकांचो वोडयेक जोमो ताच्या फाटल्यान वेतलो. जेजू एका दोंगरार चडोन आपल्या शिसां सांगाता थंय बसलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावल्ली. जेजून आपले दोळे उबारन भोंवतणी दिश्ट लायतना लोकांचो वोडयेक जोमो आपणासशी येतलो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंयतावन मोलाक हाडचे. फिलिपाक पारखुचे खातीर अशें ताणें म्हणलें. आपूण कितें करतलो म्हूण तो पयलेंच जानासलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सकट जणांक इल्लें इल्लें म्हळ्यारय 200 देनाराचे उंडे पावशे नात. तो वळ ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो सिमांव पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगा लागलो, हांगा आसल्या एका भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात. पूण इतल्या लोकांक हें खंय? लोकांक बसया म्हूण जेजून तांकां सांगलें. दादले मनीसच सुमार 5000 जण जातीत. तरी तांकां सगळ्यांक बसोवंक धरणीर तण जायतें आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. तीं सगळां दादोशी जेवलीं. तीं पोटभर जेवतच जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुरा ती एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खावन उरलेले 5 जवा उंड्यांचे कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दालीं भरलीं. जेजून केल्लें हें असर्यें पळोवन लोक म्हणालो, संवसारी येवचो आसा तो प्रावादी हो सुजाय हातूंत दुबाव ना. आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजू कळटच तो एकलोच फोडण दोंगराक गेलो. देवाचें उतार है. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा पयल्या वाचपांत आनी तशेंच सुवार्थेच्या वाचपांत 2 असर्यां आमी पळयता. भुकेल्ल्या लोकांक खाण दिवची असर्यां. पयलें वाचप रायांच्या 2ऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. एलिशा प्रवादी आनी ताचे सांगाती प्रवादी थंयसर आसलेले आमकां पळोवंक मेळटात. आनी असल्या परिगतेंत एकलो मनीस, ताचें नांव कालें म्हूण सांगूंक ना, तो आयलो बालशालिशा म्हणल्या जाग्यातावन. आनी तो नव्या फळांचो एक उंडो आनी तशेंच 20 जवांचे बार्लीचे बकऱ्यो आनी तशेंच कणश्यो हाडून आयलो. पयल्या सुवातेर आमी एक संगत हांगासर पळोवची. ती कालें म्हूण सांगल्यार तो व्यक्ती देवान मोइजे मारिफांत दिल्ल्या त्या उपदेशा प्रमाणे
ताज्या शेतांत जाल्लें पयलें फळ तो देवाक दिवंक आयलो. आमकां पळोवंक मेळटा देवाच्या मनशाक दिवंक आयलो म्हळ्यार देवाक डायरेक्ट दिवंक जायना, देखून देवाळांत ना तर देवाच्या मनशांक दिवंक. तो आयलो खंय तावन म्हळ्यार बालशालीशा म्हणल्या जाग्यार तावन. ह्या शब्दाचो अर्थ कितें गे म्हूण सांगल्यार बाल म्हळ्यार आमी पळयता पोरण्या सोल्ल्यांत हेर मनीस आनी थोडे फावटी इस्रायलगारी सुकून पडलेल्या वेळार बाल म्हणल्या देवाक कानानगारांच्या मुर्तीक आराधन करचें आमकां पळोवंक मेळटा. शालिशा म्हळ्यार त्या गांवयर अधिकार चलयतलो मनीस, अशें त्या गांवच्या वरणी सडीत मनशांचेर अधिकार चलयतलो मनीस. ह्या जाग्यार तावन एकलो मनीस एलिशा प्रवाद्याक हें हाडून आयलो. आनी एलिशान कितें म्हळें म्हूण सांगल्यार ताज्या सेवका लागीं हे व्हर न्हू सकाळीं तूं वांट अशें म्हणून. आनी आमी पळयता निखर जावन थंयसर 100 मनीस आशिल्ले. आनी तो सेवाक म्हणटा हें इतले वर न्हू 100 जाणांक कशें वांटचें म्हणून. ते बकरे म्हळ्यार आमी समजूं येता त्या वेळार ते करतले ल्हानशे सायज व्हड न्ही. आनी देखून तो विचारता हें 100 जाणांकय पुरो गे म्हणून. आनी एलिशा प्रवादी तो काय म्हणटा म्हण सांगल्यार सर्वेस्पराचीं उतरां ते खातले मागीर उरतले, देखून तूं वांट म्हणून. आनी तो वांटता सकाळीं आनी सकाळीं तें पावता. एक असर्ये आमकां थंयसर जाल्लें पळोवंक मेळटा. उणें काण आशिल्लें पूण जायत्या जाणांक तें काण फावो जालें. अशें म्हणटा आसतना आमच्या मतींत एक सवाल येवचें सहज. तें कारण म्हळ्यार आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता 5 उंडे आनी 2 मासल्यांनी जेजून हजारो लोकांक वाडलें. आयच्या सुवार्थेच्या वाचपांत तें आमकां पळोवंक मेळटा. तर हेर मनशांनी असर्ये केलां म्हूण जालें पवित्र पुस्तकांत प्रवाद्यान. जेजून केल्ल्या असर्याक आनी त्या असर्याक कितें फरक आसा गे म्हणून. कितें फरक गे म्हळ्यार एलिशान देवाच्या नांवान तें असर्यें केलें, ताच्या स्वंत सत्तेन न्ही. ताका ती स्वंत सकत नासली. तो काय म्हणलो म्हळ्यार एलिया प्रवाद्या लागीं तो उज्याच्या रथाचेर सोडून वता आसतना तुजे लागीं आशिल्लो आत्मो दोड्यान म्हाका मेळ्ळो. ताजो अर्थ कितें म्हूण सांगल्यार ताज्या लागीं स्वता ती सकत नातिल्ली, देवान ताका ती सकत दिल्ली. आनी आमी हांगासर पळयता जेजून केल्ल्या असर्यांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो जेजू देवाक अर्गां दिता. आनी तो म्हणटा सकाळीं वांटा. तितलेंच म्हणलें जेजून. आनी सकाळीं वांटलें दादले मनीसच. तशें म्हळ्यार लेख केल्लें खाली दादल्या मनशांक मात्र हेर जायतो लोक आसलो हजारांनी. तांकां सकाळीं वांटलें आनी ताज्या मागीर उरलेलें बर्न काडलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, दोनी असर्यांनी एक संगत आमकां पळोवंक मेळटा, सामान्य संगत. ती काले म्हळ्यार बालशालिशांत एकलो मनीस उंडो जमाच्यो बकऱ्यो कणश्यो हाडून आयलो. ताज्या लागीं आशिल्लें तितलेंच जावं पुरो, कित्याक म्हळ्यार तो व्हड ग्रेस्त मनीस आसूं ना. ताणें आशिल्लें अन्न दिलें थंयसर. आनी एलिशान तें वांटून सांगता सकाळीं पावलें. एका भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आशिल्ल्यो. जेजून ताजेर आशिर्वाद घालो, सकाळीं वांटलें, सकाळीं पावलें. एक भोव गरजेची संगत हांगा आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. त्या दोगांनी दिल्लें इल्लें पूण सकाळीं जाय पुरतें पावलें. ताणें दिल्लें इल्लेशें जावं पुरो पूण तांणी दिल्लें दोगांनी एलिशा काळाच्या त्या मनशान आनी तशेंच हांगासर ह्या भुरग्यान तांच्या लागीं आशिल्लें तांणी दिलें. केदळ आमी आमच्या लागीं आशिल्लें दिता आनी देव ताजेर आशिर्वाद घालता, दादोश पावता सकाळीं.
जर तर त्या भुरग्यानं आणि त्या मनशान दोघांनी आपणा इतल्या ते दोवरनं कान गेले तर ते तितलेंच जाऊन उरते पूण तांणी उदार मनान ते दिलें देखून सगळ्यांकी मेळ्ळें एक वर्तन लिसांव आमी शिकोंक आसा थोडे फावटी आमच्या मोतींत एक चिंता पेवंक पुरो हें दिलें जाल्यार फाल्यां म्हाका कितें जायत गे म्हणून हें दिलें तर म्हज्या भुरग्यां बाळांक कितें जायत गे म्हणून ती देवळांत 2 पयशे काणीक गेल्ली स्त्री आसा तिच्या लागीं तितलेंच आसलें जेजू म्हणलो उरल्या सगळ्यांनी उरल्यांतलें घालें पूण तिणें तिची पोडूस म्हूण सांगल्यार तिजो ग्रास कितो आसा तोच घालो मागीर कितें जाता तें घाल्या उपरांत दिल्लें कोणाक देवाक आनी ताका देखून मागीर कितें जाता म्हूण सांगल्यार देव पळोवन कान घेता एली प्रवादी जारेप्ता प्रांतांतल्या त्या विधव स्त्रिये लागीं गेल्ल्या वेळार तो म्हणलो म्हाका इल्लेशें उदक दी आनी ताज्या मागीर ती उदक हाडून येता तो म्हणलो म्हाका हे भाकरी भाजून हाड दी आनी ती म्हणली आजचे म्हळ्यार काल इल्लेशें पीठ इल्लेशें तेल निमाणें जेवण मागीर आमी मरचे मात्र हांवें आनी म्हज्या पुतान पूण एलिया प्रवादी म्हणलो पयल्यान म्हाका हाडून दी ते स्त्रियेन जर तर तुका दिवच्या पयलीं आमकां ना म्हूण ती तशीच बसली तर तितलेंच उरतें तिकाय त्या दिसा तें खावन जेवन मागीर मरती आसली कोणा पूण आमी पळयता तिणें देवाच्या मनशाक एलिया प्रवाद्याक दिलें आनी ताज्या मागीर मुखल्या 3 वर्सां आनी 6 म्हयन्यांनी कांयच उणें जावना आज आमी संवसाराचे दिश्ट गेल्यार आमच्याच देशांत आनी आमच्याच समाजांत आमी दिश्ट गेल्यार मस्त मनशां जेवंक नातलीं दुबळीं मनशां आसात देवान हो संवसार रस्त आसतना सगळ्यांक जाय तितलें दिलां मागीर कित्या खातीर ही दुबळीकाय कित्याक म्हळ्यार थोड्या मनशांनी ह्या मनोभावान खाल्या म्हूण सांगल्यार म्हाका जाय केदाळाक आजीक न्ही फाल्यांक आनी ताज्या मागीर येवच्या म्हयन्याक येवच्या वर्साक तितलें मात्र न्ही ताज्या मागीर येवच्या जनांगाक ताज्या मागीर तांच्या जनांगाक केदळ म्हणून गोतुना देखून तांणी पयशे रुपार आस्ती रुपार धना रुपार पुंजोवन 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 दवरलां आनी त्या देखून तांणी तें पुंजोवन दवरलां देखून कोणा सगळ्यांक मेळ जें आसलें तांच्या अस्कतकायेक लागून तांकां तें मेळना ह्या सक्तिवंत मनशांनी तांचो अधिकार आनी तशेंच तांचे सकत उपयोग करन तांचे मात्र न्ही हेरांचें तांणी परोक्ष रितीन तांणी दास्तान करून दवरलां आज हे असर हे दोनी आमी नियाळता आसतना आमी एक वर्तें लिसांव शिकया त्या मनशान ताज्या लागीं आसलें उदारपणान हाण दिलें त्या भुरग्यान ताज्या लागीं आसले 5 उंडे 2 मासल्यो दिल्यो झरेता प्रांताच्या विधव स्त्रीयेन तिच्या लागीं आसलें निमाणें जेवण देवाच्या मनशाक प्रवाद्याक दिलें त्या विधव स्त्रीयेन तिच्या लागीं आसले 2 पयशे तांब्याच्या खजानांत तांब्याचे 2 पयशे खजानांत गेले आनी तांकां कांय उणें जावंक ना बगार नातिल्ल्यांकी मेळ्ळें देखून आमी आज हो संदेश घेता आसतना देवा लागीं आमी मागया आमच्या लागीं कितें आसा कितलें आमी हेरां लागीं वांटून घेवंक साध्य आसा तितलें उदारपणान दिवया रोडोन मोरोन चिनवार्त करन न्ही बगार संतोशान उदार मनान दिवया आनी आमी देवाक दिता आसतना म्हळ्यार मनशांक दिता तांचे थंय देव वस्ती करता म्हज्या ल्हाना भाव भयणी तुमी कितें करतात तें म्हाकाच तुमी करतात देखून दिता आसतना देव तांची बूक थांबयता आसतना आमकां कितें गरज आसा तें आमकां तो धाराळ मापान दिता हो व्हरतो गूण उदारपणाचो आमी मागया आमचो देव तो चिल्लार न्ही बगार सगळ्यांचेरी अधिकार सोलोवचो देव बालशालीशा तेगा रायांचेर अधिकार सोलोवचो देव थंय तावन तो मनीस आयलो तशें म्हणटा आसतना आमचो देव सकट रायांचेर अधिकार सोलोवचो महान राय सर्वेस्पोर देव आनी ताका ताज्या लागीं केदाळाय कितेंच उणें ना आमी मनशांनी ताका सहकार दिल्यार सगळ्यांकी जाय तितलें मेळटा देखून ह्या स्पिरितान जियोंक आनी प्रत्येक जावन कोणा सगळ्यांनी आपली मूठ घट्ट दामून दवरल्या राजकारण पुंजोवन दवरनो
चिन्वार्थ करणं तांची मूठ सोडून की तांकां मोती उजवाड मेळोवन दी आनी तांणी हेरां लागीं वांटून घेवच्या गरजाचें उदारपण फावो जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी आतां करया. सतमंता देवाक सर पदवेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भी सांबावलो अवकार मरयेंत हांव जल्मलो 5 पिलां काळ ताणें कस सोंसले ताका पुरसां जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिवाने मेल्ल्यांची मुन्सिपी येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचें भोगसाणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमी उसारल्या ह्याच आमच्या भावार्थान आनी पातयेणेन सर्गियाच्या बापा लागीं आमच्या गरजो आनी त्या समा आतां उसारुया. जबाब. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा पवित्र सभा चलोवन वचच्या सर आमच्या आत्मीक वडिलांनी तांकां दिल्ले मिसांव जेजूच्या कुशे प्रमाणे उदार मनान करूंक आनी तांची सेवा तांणी पेल्याक दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तांकां बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमचो देश आनी समाज चलोवन वचच्या आमच्या राजकीय फुडेऱ्यांनी तांचो स्वार्थ सांडून लोकांच्या उदारकते खातीर उदार मनान वावरूंक तांकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध रितीच्या पिढेनी वळवळच्या सर्व लोकांक तुजे स्पश्ट लाभून तांच्या पिढेंतली तांकां गुणकन बरी भलायकी लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. उतार प्रायेर आनी विविध रितीन कश्टूंच्या सर्व लोकांक तांच्या कश्टांतली तांकां निवान तांचे जिणेंत तृप्ती आनी समाधान लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व युवासांनी जेजूचे आदर्श घेवन बरे वाटेन चलोवंक बरी क्रिस्ती जिणी जियोवंक तुजी कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेसा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी एका काळजाची आनी एका मनाची जावन तुवें आमकां दिल्ले देणी वेळ सकत आनी दुडू पेल्याच्या बरेपणाक करसूंक जाय जाल्ले उदार मन आमचे ते रस म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बरो मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. सर्गींच्या बापा आमी उसारलेली सर्व आमची प्रार्थना आनी तशेंच आमच्या काळ जमानाचे अत्रेक आमी तुजे मुखार दवरता. आमकां आनी तशेंच आमच्या सर भाव भयणींक कितें गरज आसा तें तुज्या उदारपणान दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. C24. को आज्ञायल्या सर्वेश्वरा स्वीकार करतून दये निरसणारा आणि को आज्ञायल्या सर्वेश्वरा स्वीकार करतून दये निरसणारा सर्वेश्वरा देवा सृष्टी रचणारा एकता तुका गुंडो गोवांचो मनशा वावरान केल्लो तुवें दिल्लो सांगतो आमकां जिवीत आसो.
आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसले जाव म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तुझ्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका वपताव. ती तूं दयेन मानून घे. या बलिदाना वरवीं आमकां या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हे आमी मागताव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि सासणाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वतै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुना जिवांतपणान जिखलें आमा समेस्तां जिवी सासणाचें. आपल्या महिमेवंतू सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे. बापा खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो तो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकाचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. खुर्सा आनी पुनर्जीवन कोणावरी तुवें आमकां सोडलाय सोनिया. संवसाराचो सोडवण दारा आमची सोडवण कर. जय क्रिस्ताचे जय.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितां तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रग सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मरये देवाच्या माये संगती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सगीच्या तुझे नाव पविजा तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संसारान जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यान भोगशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्याक रास पडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनात. सोम्ये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. सोम्ये जेजू क्रिस्ता तुझे कूड आनी रगत आमी सोंक येता ती आमचे झडती आनी केस थारीना जावं पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराच्यान आमच्या हर एकल्याचें पाप तो काडटा. ह्या सोम्याच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळ्यांक सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Page number 169, D47. Muja मोगान भरून सोम्या काळजांत येताय तुकाच म्हाका दिवून जिणी नंदन करताय स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांती म्हूण मागता म्हाका सुका दिवून तुजी दयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांती म्हूण मागता म्हाका सुका दिवून तुजी दयेक जाता. मोगाळ सोम्ये जेजू भुकेल्ल्या मनशांची भूक थांबोवच्या खातीर 5 हुंडे आनी 2 मासल्यांनी असर्यां करून हजारो लोकांची भूक तुवें थांबयली. ह्या मिसाच्या बलिदानांत तुजीच कूड आनी रगत दिवन आमचे आत्मीक भूक तुवें थांबयल्याय. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. सांगाताच संवसाराचेर भुकेवन आसच्या सर मनशांक गरज आसचें खाण आसल्या मनशांनी वांटून घेवच्या मुखांतर मेळाशें कर म्हूण मागता. ह्या मिसाच्या बलिदानांत जायतीं भक्तिकां भाव भयणी वांटो घेवन आसात डिवायन वर्ड TV मारिफात. तांचे हर एकल्याची आशा तुजी कूड सेवन दादोशी जावची तृप्ती जावची. तांकां हर एकल्याकी हो अनुभव दी तांकां बरी भलायकी दी आनी समाधान दी म्हूण मागता. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा तुझ्या पुतान आपल्या कष्ट मरणाच्या उडासाक उतरावरत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळाशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी समाधानेन तुमकां धाडता. देवाची वडणूकार. Page number 250, F10. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता. तुझे कृपे बळा रास तुझे परगटा. मासार तुझ्या
कृपे बेसावानी आमकां तुवें भलाय मोगा संदेश घेवन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बळान रास तुझे परगटा. सकाळींची बेटवणी येजूच्या दैवी काळचा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पत्कांच्या पारीकपणा आनी आल्तारीच्या भोव पवित्र सक्रामेंतान तुवें तुका कळनासतना बेटोवच्या सोमेस्त इरद्या भगेवन अंकवार मरयेच्या कातावीन काळचा मरिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या अपोस्तलांच्या इरद्या आनी पाप सैबान ह्या म्हयन्यान दाखोवन दिल्ल्या इरद्या हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे ए जेजूच्या भोव पवित्र काळजा ए जेजूच्या देव काळजा तुजे राज येवं. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरतां. सोम्या जेजू तुज्या भोव दैवी काळजाच्या ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवन पाप सैबाक जा तूं ताका उजवाड गटाय आनी बुजवण. म्हज्या देवा म्हज्या सैबा हांव तुज्या पांयांक पडटां हांव तुका अर्गां दितां अंतस्करणी नमस्कार करतां वर तुजो उपकार मानतां कित्याक तुवें म्हाका रचलें म्हूण निस्क्रिस्तांव केलें म्हूण आज पर्यंत सांबाळ्ळें म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सैबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दितां म्हजी चिंतना म्हजे सब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पितां. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पत्काच्या पारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या बक्षी म्हजी सोमेस पत्कां म्हज्या पत्काची काकूत कर. देवा पवित्रज्ञा दिसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पत्कान हांवें पडना जावच्याक तुज्या उपादे सांबाळूंक म्हज्या कायदे पाळूंक म्हज्या पत्काची काकूत कर म्हाका पत्क्या बक्षी. सोम्याच्या बुडव्यान मरेक बरी खबर हाडली आनी पवित्रत्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जाली. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल जकुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आपले सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल जकुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदेची येलो. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल जकुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावसावचे खातीर प्रार्थुया. सोम्या बुडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी समजल्या. ताच्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी ओत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशे आदी तशे आता आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी साता आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवगल्या वडव्या उजराज्ञा सर्गीचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन म्हजी मोत उजवाडा म्हाका सांबाळ आनी चलय आमेन. भावार्थाचे विधान सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवातय ते एक सण बाप पूत आनी पवित्र आत्मो म्हूण हांव तीर्सक म्हणटा. तुजो दैवीक पोत मनीस जालो आनी आमच्या पातका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण
हांव सत म्हणटा ही सता आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर्व सता हांव सत म्हणटा आनी उसारता कित्याक तूं ससनेक सत आनी सणबाय आनी तुवें ती उक्तापी केल्यान तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय या भावार्थान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता आमेन. बरवशाचे विधान सर्वेस्परा देवाक तुजे कृपेन सर्व म्हज्या पातकांचे भोगसाणे आनी ही जिणे उपरांत सासणेक सुख सोडटली म्हूण हांव बरवसता कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयला या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता आमेन. मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्व वस्तुंपरा सर हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासोत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता कित्याक तूं वर्तो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कांटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण सट करूंक तुका भोव बऱ्या आनी सर्व वस्तुंपरा सर मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताक करिना म्हूण आनी पातकाचे समय सुकयतली म्हूण ती निश्चय करता आमेन. सकमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेसू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभोवलो अंकुआर मोरयेतान जल्मलो पोन्स पिलाताकाल ताणें घर सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो सर्गात सोडलो सर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला तेंतान जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करून येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसाणे कुडीचे जिवंतपण सासणाचे जिवीत आमेन. मोरयेक समर्पण म्हजे राणये आनी माये हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजे भक्तीपण तुजे ते दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून ए मोगाळी माये हांव तुजी जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाकाच तुजी आस्त आनी वोस्त म्हणल्या बरी. ए मोरये पाप करत नातल्या तुझ्या गप संभव मरिफात कर म्हजी कूड निस्कळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगता स्त्रियामी तर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल जे खुशीचे जेसो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. ए मोरये पाप करत नातल्या तुझ्या गप संभव मरिफात कर म्हजी कूड निस्कळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगता स्त्रियामी तर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल जे खुशीचे जेसो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. ए मोरये पाप करत नातल्या तुझ्या गप संभव मरिफात कर म्हजी कूड निस्कळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगता स्त्रियामी तर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल जे खुशीचे जेसो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी साता आनी सदां सर्वदा आमेन. बरे मोन जडूंक सांजुसे कडे मागणे. ए भाग्यवन सुसे जेजूच्या आनी मोरयेच्या हातान तुवें प्राण केलोय. म्हजे जिणयेक मरणाचे मोन पडटना ए भाग्यवन बापा जेजूक आनी मोरयेक सांगता काण घेवन म्हजे कुमकेक घे आनी सोड दी म्हाका त्या वेळार हांवें मागची एकच पुसवण तांच्या पवित्र हातान प्राण करची. तुमच्या पवित्र हातान जिणयेंत आनी मरणान ए जेजू सुसे मोरये म्हजो आत्मो दिता आमेन.
मोगाळ पुत्र सोवे औक्वान बोरे आशीर्वाद देवामका भगवंत कुसचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.